रेणुका कामतीच्या अध्यक्षतेखाला गोवा कबड्डी संघटनेन 2017-18 सिजनाचे कॅलेंडर जाहीर केला। पहिली सर्त फुडल्या महिन्यात सब ज्युनियर भुरग्यां खातीर सांखळे जातली। ह्या वर्साचे मुखेल आकर्षण म्हळ्यार एप्रिल-मेत जावपी गोवा कबड्डी लीग सीझन 2। आजची आमची गोवा कबड्डी असोसिएशनाची पहिलो प्रेस कॉन्फरन्स नवी कमिटी फॉर्म जाल्ली आसा। ती सिद्धार्थ कुंकळकर हांकां आमी चीफ पॅट्रन म्हणून स्थान दिल्लें आसा, अपॉइंट केल्लें आसा। तशेंच श्री दत्ताराम कामत हांकां पॅट्रन म्हणून दवरिल्लें आसा। गोवा कबड्डी लीग सीझन 2 जो एप्रिलान जातलो, सिलेक्शन पॅटर्न चेंज म्हणल्यार आमी लास्ट टायम आमी 4 प्लेयर भायले खेळिल्ले। दिस टायम 4 प्लेयर भायले आसतले, पूण प्लेइंग 7 ओनली 3 प्लेयर्स आसतले। तो 13, 14, 15 फॉर सिनियर बॉयज। मागीर केप्यां जातलो 10, 11, 12 फॉर सिनियर बॉयज। मागीर काणकोण जातलो 25, 26 नोव्हेंबरान। दिस इज ऑक्टोबर। 13, 14, 15 इज ऑक्टोबर। देन नोव्हेंबरान आमी वता तेन्ना 10, 11, 12 केप्यां। देन नोव्हेंबर 25, 26 काणकोण जातलो। डिसेंबर 8, 9, 10 केरी 70 हो बॉयज आनी गर्ल्सां भितर जातलो। डिसेंबर 16, 17 वाळपय जातलो। देन डिसेंबर 24, 25 बिचोली जातलो। ताजो अमाउंट ब्रीफली तुमकां सांगता, ब्रीफली आमी अमाउंट सांगता। जो पेडण्या जातलो ताजो 60,000 रुपीज प्रायजीस आसतले टोटल। जो केप्यां जातलो तो 50,000 रुपीज प्लस ट्रॉफी प्रायजीस आसतले। दिस इज द प्राइज अमाउंट। दोन्ही जातले। जो काणकोण जातलो तो 50,000 प्लस ट्रॉफी। दिस इज ओनली द प्राइज मनी। आयच्या नवरात्री स्पेशल व्हिडिओत पळयात गोंयांत जावपी नवरात्रीचो उत्सव। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।